पुर्तुगीजांच्या तेंपार संस्कृती आनी धर्मरक्षणा खातीर पयले लोक देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी गेल्ले। ते गोंयांत परिशद वा देवकार्या खातीर परत येतात। ताका लागून गोंय हे देशा खातीर एकतेचे प्रतीक अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू उलयलो। बांबोळे अखिल भारतीय सारस्वत संमेलनात तो उलयतालो। They ran away to sell the culture into different directions. Some people ran away to south, like Mr. Basti Baman said, who ran into south, now he cannot run. Some people ran right up to Kerala. The people who could not run that fast, they preferred to walk like me, they went into Konkan nearby. We really make sure that Goa becomes a symbol of that unity, wherein people had to run away but now people are coming back. So it's a very symbolic issue. Having a congregation of people in Goa means those who had to go, who had to migrate, are coming back to the place of their origin. Where there are temples of worship, people are there. So I look forward to Goa becoming a new symbol of unity for India. All the Indians must share a common concern, common goal. They must become part of a one unity of thought, and therefore the action will follow. काश्मीरी पंडितांच्या पलायनाचेर केंद्रीय मंत्री उलयलो। कितलीशीच वर्सां हाल काडपी काश्मीरी पंडितांच्या काश्मीरात पुनर्वसणूक करतले म्हूण सुरेश प्रभू उलयलो। We feel that Kashmiri Pandits symbolizes one of the ancient civilizations of this country. Therefore, their plight is our concern and our mission to ensure that one day they will be able to rehabilitated where they have become refugees. But people probably came from Kashmir to Goa. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि शिरीष कुंकळेकार। इंग्लीश शाळांक अनुदान बंद करचे म्हणून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची मागणी सरकाराक मान्य ना। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचेर कोंकणी मराठी एकठांय येतात ते सरकाराक पचना। मात हेर कडेन मराठी कोंकणी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री पार्सेकारान मराठी अकादमीच्या सुवाळ्याक उलयतना सांगलें। सरकारान स्थापन केल्ल्या मराठी अकादमीच्या संकल्प सुवाळ्या निमतान पार्सेकारान ही परस्पर विरोधी भूमिका मांडली। कोकणी आणि मराठी या दोन भगिनी आहेत असं म्हटल्यावरती मग मोठी भगिनी कोण आपण प्रश्न विचारणार आहे। त्याकरता मी त्या जुळ्या भगिनी आहेत असं म्हणेन। मी दोन भाषांमध्ये वाद निर्माण करण्याकरता नाही जमलेलो। सरकारला वाद निर्माण करायचा नाही, सरकारला याच्यातनं राजकारण पण करायचं नाही। पण गोवा शासनानं एक पाऊल पुढे जाऊन जशी कोकणी अकादमी स्थापन केली तशीच सरकारी मराठी अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेत असताना ही अकादमी पणजी पुरती किंवा राजधानी पुरती नसावी, तर गावापासून म्हणजे पेडणेपासून काणकोण पर्यंत हिच्या कार्याचं जाळं उभं राहावं आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांसाठी ती खुली असावी। पोर्तुगीज काळात 450 वर्ष ज्या भाषेने आपली संस्कृती टिकवली, आपली संस्कृतीशी नाळ राखून ठेवली, ह्या थोर गोष्टीचं मोठेपण हे निश्चितपणे मराठीला जातं। मुळाव्या शाळांनी माध्यम भास खंयची आसची ते निवडपाचो अधिकार फक्त पालकांक आसा आनी कोणाक न्हय। पूण बाकीच्या स्कुलांक दिल्लें अनुदान सरकारान अचकीत फाटीं घेवपाक सारकें न्हय आनी कायद्यानूय ताका तेंको मेळचो ना म्हूण हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश RMS खांडेपारकार उलयलो। माध्यम भास चळवळींनी कितपत वांटो घेवप ताचेरूय विचार करचो म्हणून तो उलयलो। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 30व्या अधिवेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। आपल्या भुरग्यांक खंयच्या भाशेन शिकप करचें हें थारावपाचो त्या भुरग्याच्या आवय बापायक पुराय अधिकार आसता आनी तो कोणाकूच नासता। ताचो नियाळ दुसऱ्यांनी करूं नये, दुसऱ्यांक तो अधिकार ना। दुसरें म्हळ्यार एकदां एखाद्या वेवसायाक सरकारान आर्थीक मदत दिली आनी त्या वेवसायाचे आनी त्या वेवसायाचेर भार दवरून आशिल्ल्यांचें भवितव्य जर अशा मदतीचेर आदारून आसत जाल्यार सरकारान तशे तरेची मदत एकदम बंद करप समाज जायना आनी तसो यत्न केलो जाल्यार ताका कायदे मळारूय व्हडलोसो तेंको मेळचो ना। ह्या दोनूय गजालींचे लक्षांत दवरूनच लोकांनी चल्ल्या त्या चळवळीन वांटो घेवचो आनी कितलोत घेवचो आनी कितें करचें हें थारावचें। नाका त्या विशयाक आनी प्रश्नाक घुवणावन घुस्पावन पिसडून इबाडून लोकां मुखार मांडप, लोकांक शिंगा लावप, लोकां मदीं भिरांकूळ वातावरण तयार करप, नाका थंय लक्ष व्हरप
आनी सगळे तरेची नाडेपणां करून आपली पोळी भाजून घेवप हेंच कांय खास राजकीय फुडाऱ्यांचो उद्योग चल्ला आनी ताका मिडिया कडल्यान भलतोच पाठिंबा मेळटा. घेऊया एक विराम.